काणयेचें नांव संहार. बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की. वाचन नवीन पेरेरा सुरतकल. संहार. तुमच्या पाद्रीक समजय, सोमप्पान स्पश्ट केलें. ह्या गांवांत म्हजें राज चलता. एक दोग बेकूफ म्हजे विरोध चुनावाक रावल्यात म्हणल्या फरा हांव अस्कत जाला म्हूण चिंतचें नाका. हांव कितेंय करूंक शकतां. आमच्या पाद्र्यापाक हांव समजयतलों, इनासान आश्वासन दिलें. किरिस्तांव लोकांक हांव जायतें पसंत करतां, सोमप्पान मुखार सरलें. इस्कालाद्वारी तांणी समाजेक दिल्ली आनी दिवनसची सेवा वाखाणूंक फावो. सडावत क्रिस्तांव लोक समाधानाचें प्रतिरूप जावन जिणी सरतात. तांकां दसूंक आमकां बरें लागना. तशें म्हणून आमच्या इराद्यांक आनी कुशेंक तांणी नेगारचें न्हय. पाद्रीक सारकें समजय. फाटल्या 20-25 वर्सां सावन ह्या गांवांत म्हजी समजून इन्कार केल्लो कोणूच ना. आपणाचेर निल्लीं बुजां पुसून आसलो इनास. हेरांक संहार करूंक शकचें वीख तुजे लागीं आसा. सोमप्पान 100चे थोडे नोट इनासाच्या बोल्सांत चेपले. आनी तुज्या विकांत म्हाका पातयेणी आसा. भितरल्या रुमांत शिवा आसा. वेताना 1-2 ड्रिंक मारून वच. पवित मनशा लागीं संवाद करतना स्पिरीत गरजेचो. धन्यवाद. इनासान उपकार बावडलो. दाव्या कासच्या भितरल्या कुडान मेट दवरतना बतले सुवें बसून आसच्या शिवा आनी ताचे दोग सांगात्यांनी इनासाक कदेल दिलें. इनासाक देखतना ते भितरल्या भितर सड पडताले. ताचेर सोमप्पान दवरली पातयेणी भोवशा शिवा आनी ताचे संगाती पसंत करिनातले. मोसराचीं किरणां दोळ्यांनी आशार पाशार जातलीं. विकाळ निगा कोंस मारूंक संद्राप सोदताली. जिडे फुलोवन आक्रमणाक तयार जाल्ल्या बळवंत सोरपाक देखतना भियेल्ल्या अस्कत जीवदाळी बरी ते दोडताले आनी तकली बगायतले. ह्या गांवांत लिपोन आसच्या खंयच्याय जीवदाळीक आपणा उजरी जिडे फुलोवन मुखार रावची शाती ना म्हणून इनासाक नक्की कळीत आसलें. आट्टांग आनी भयानक काळे सोरोप समेत ताका वाट सोडून पाशार जाल्ले आसतना शिवा तसल्या मामोली जीवदाळींक ताणें लेका भायर दवरलें. शिवान सोरो ग्लासांत घालून उदक वतलें. इनासान तयार कर दिल्लें आमाल तळ्याक वतलें. पाद्रीक बेश्टोंक भायर लाय. दैराक आमचो सांगात जाय तर सांग. शिवान आरोवन नकला केली. शिवाच्या संगात्यांनी किनरे आवाजान आसतना इनास विराळ जालो. खाली ग्लास ताणें टेबलाचेर बळान दवरलो आनी किणा भितर शिवाचो कोल्लार रायलो. म्हज्या दैराक सवाल उडयताय? इनासान पुसपुसून दान साबलें. सूख जाली इनासामा. शिवान कांपेर उतरांनी हात जोडले. हांवें कुशालायक सांगलें. विकाळ सरपा लागीं कोणी कुशालायक केळनात. शिवाक पाटी लोटून ताणें दुसरो पॅक घेतलो. वणोदी रुमकळच्या तालवाऱ्यांचेर शिवाची नदर कंसल्ली. कितें करचें म्हूण समजनासतना शिवान सवकास शिलोणी मारली. सोरपा बरी शिलोणी मारनाका, इनासान विरारायन धमकिलें. ग्लास खाली करून पाटल्या दारांतून भायर दिकळटना शिवाची उतरां तो विसरालो. फाटले जायते वर्सां तावन ताचे आनी आसपास गांवच्या मारामारेंनी इनासाचें नांव प्रख्यात. हायस्कुलाचें शिकाप आदुरें सोडून स्थळीय व्यायामशालांत शरीर फुलोवच्याक ताणें ताचें तरणाटपण पाशार केल्लें. पयशे घेवन हेरांक बेश्टोवच्या वावरांत आराम जाल्ली ताची वृत्तीपर जिणी मारामारी आनी गुंडागिरेद्वारी पोलीस लफड्यांनी मेतेर जावन पाशार जाल्ली. स्थळीय राजकारणी सोमप्पाक ताका आपलो खास मनीस म्हणून मुठी भितर घेतच पोलिसाच्यो दोशी उण्यो जाल्ल्यो. सोमप्पान आपल्या वकिलांतल्या रोजी लागीं इनासाचें काजार करतस तो ताचो खास मनीस जाल्लो. इनासाच्या क्रोधाक आनी सरपाच्या विकांत कितेंच फरक ना म्हूण लोक उलयतलो. इनासाच्या क्रोधासवें घर्शण करची सकत सामान्य मनशा लागीं नातल्ली. पूण येदोळ खंयच्याय पाद्री विरोध ताचें टक्कर उबें जावंक नातलें. फिरगयेचो विगार इमानुएल आपणाचें दर्शन जातना भियेतलो. कित्याक भियोवचो ना? हेर मनीसांनी ह्या विगारा मदें लोभा शिवाय हेर कितें फरक? ह्या विगाराक आपूण नीट करतलो. इनासान आपल्या घरात येवशी सरारा मेटां काडली.
सोमप्पाच्या टॅरसाच्या घरात हांवन इनासाचें मोटकोर पाकें चड पयस नातल्लें. टॅरसाच्या घरा फाटल्यान शांभावी न्हंय वळटाली. बगलेन उंचाय मेच्यो माडा आनी माडया मदें 3 फर्लांगाची पांयवाट. तेणें 5 एकरे गाद्यांत वाडिल्ले काळे कोबू. कुशीच्या मेरेर लांबा एक सुलोन गेल्यार न्हंयचो शीर फांटो. तेवशिल्ल्या सुवातेक वचोंक 20 फुटी लांबायेचें पांपाळें. पांपाळें उतरून घरच्या आंगणाक पांय दवरतना ताका भितर तोन बाळशाचें रड्डें आयकलें. तें इनास आनी रोजीचें 7 म्हयन्यांचें पयिल्लें बाळ. बाळशें रडटा. हें भाणशिरें खंय गेलां? इनासान देंकडो मारलो. हांव नाणयेंत आसां. रोजीची जाप आयली. रडोन आसच्या बाळशाच्या बगलेन तो बसलो. बाळशाक समाधान करूंक ताणें प्रयत्नपुर्वक जायते आटनेट केले. बाळशान रडणें रावयलें ना. बदलाक बोवाट जोर जाली. इनासाचें सैराण अचानक सुकलें. थंड बसताय की ना? इनासान तोंड इवळोन गरोज मारली. एक सोडल्यार परत रडूंक केदीन सुटचें नाय. बाळशान गरजोणेक आंग काडलें आनी रडचें रावयलें. कसकोसून तोंड फुगोवन सवकास मौन जालें. उजो वंगच्या इनासाच्या दोळ्यांक देखतना भोवशा बाळशें रडणें विसराल्लें. बाळशें कशें अचानक थांबलें. न्हणयेंतोन आयिल्लें रोजी एकलासलें. कितें केलें तुवें? बाळशाचें आंग थंड आनी निळशें जालां. इनासान जाप दिली ना. बोल्सांत आसचे नोट मेजून थोडे बायलेक दिले. तो उठोन भितर गेलो. आलमार उक्तें करून लिपोवन आसची पाजिल्ली सुरी ताणें भायर काडून बोल्सांत घाली. कोणाक लोंग बायसर लाय? रोजीची अंतरमळां उडलीं. म्हजो विचार करूंक नजो म्हूण हांवें तुका आदींच ताकीद दिल्या. दान साबून इनास घुसपुसलो. तुजें काम घरा भितरलें आनी म्हज्या भुरग्यांक व्हड करचें. भायलो वेव्हार म्हज्या वांट्याक सोड. ताका तान लागिल्ली. कुजनाक रिगोवन तो उदक पियेलो आनी भायर निकळ्ळो. रवीचें निर्गमन जावन काळोखाचें मस्केणें जाल्लें मात्र. पांपळ्याचेर सोलोन तो तेवशीन पावलो. कोबांच्या बगलीन आसच्या मेरेर ताणें वाट मुखार सिली. मदेगाद कितेंगी चिंतून तो रावलो. भोंवती ताका कोणीय जळकाळिनात. मूत पाशार करूंक ताणें येवजिलें. कुडीची गर्द तिरसून पाटी घुंवताना पुसपुसच्या शिलोणेन ताका चकीत केलो. मुखलें मॅट काडिनासतना ताणें शिलोणी आयिल्ल्या जाग्याक देखलें. मेरेचेर 8 जिडें फुलोवन कोंस मारूंक तयार आसचो काळो मजबूत सोरोप. इनासाक कसलेंच बें दिसलें ना. जीवदाळेंची भिरांत ताका नातिल्ली. आपणाच्या वाटेक आड रावल्ल्या सोरपाक देखतना ताचो राग मस्तकाक सोडलो. विरोधींक संहार करचें आकटें ताच्या शिरांनी पेटलें. आक्रमणाक तो तयार जालो. सवकास मुखार सरतना सोरपाक भोवशे कावजिणी भोगली. खिणां भितर तकली बागोवन कोबाच्या जडा मदें रिगोवन नापयस जालो. इनासाक अजाप भोगलें ना. अशें आदीं घडिल्लें. जीवदाळी ताका देखतना जागो सोंड धांवताल्यो. कोंस मारचें धैर्य होगडायतल्यो. ताणें आपली वाट मुखार सिली. इगर्जेक पावोवंक लगभग 30 मिनटाची पांयवाट बाकी आशिल्ली. इमॅन्युएल पाद्र्या पास घरा आसतलो म्हूण बरो वसलो. हळ्ळेच्या फिरकस पाद्रींक भोंवडी बोल्ड आनी ताणें मिसां शिवाय हेर संदर्भांनी घरा आसचें उणें म्हूण लोकांत उलयतना आयकल्लें ताणें. सोमप्पाची मनवी फिरकस पाद्रीक कशें पावीत करी जाय म्हणजे तयारी ताणें करूंक नातिल्ली. इनासाक आपल्या उतरां प्रास ताणाचेर चड बरवसो. आपूण जिखतलो म्हणच्या आत्मविश्वासान ताणें पावलां वाडलीं. इगर्जेची गेट लुटून भितर सरतना भोंवती संपूर्ण काळोख जाल्लो. 7 वरांच्या घंटीचो नाद परिसरांत वाजलो. उक्तें आसच्या पोर्टिकोक पावतना ताका भितर तावन मागणें आयकलें. आंबोरी तेरसाचो वेळ. इनासान निरीक्षण केलें. बेडण्याम आनी बटलेरा संगी मागण्यांत विलीन जाल्ल्या पाद्रीक दोसचें ताणें पसंत केलें ना. तो कदेलार बसलो. 20 मिनटां पाशार जालीं. तेर्स केर जाल्ले फरा ताणें उबें जावन आपलें येणें कळोवंक कांपीण दांबली. 60 वर्सांचो इमॅन्युएल पाद्र्याप क्षणान प्रत्यक्ष जालो. घडीभर ताणें इनासाक परिक्षा केली. म्हजी तुमकां पळोवन वळख आसची ना. आयको ना सोंग पुरो.
इनासाक ती निगा पसंत जाली ना. दयाकन बोस पाद्रीन बसका दाखयली. म्हाका तुजी निजायकी वळख जाली ना. म्हजें नांव इनास. गांवांत म्हाका सोरोप म्हणचें आडनांवूय आसा. इनासान बसोन आपली वळख सांगली. हांवें मिसाक घेवचें अप्रूप. सोरोप? तूं तुकात विकाळ म्हूण समजताय? फादर इमानुएलाच्या तोंडार हांसो सरल्यो. तुजें नांव हांवें आयकलां आनी तूं सोरोप न्हय म्हूण हांव जाणा आसां. काळजा वाड्याच्या रोजीसो घोव तूं. तशें मिसाक येतले सर क्रिस्तांव म्हूण समजोवचें ही चूक. सांग म्हाका, हांव तुजे खातीर कितें करूंक शकतां? आपली वळख आयकून पाद्री कावजेतलो म्हूण समजाल्ल्या इनासाक निराशा भोगली. हांवें उतरांनी सांगचें उणें. आपलो स्वर अती कर्कस करचें प्रयत्न केले इनासान. म्हजे हात उतरां प्रास अदीक वेगान काम करतात. पूण तुमी पाद्री जाल्ल्यान तणपाशी समजोवचें प्रयत्न करनासा. हांव पाद्री जाल्ल्यान? कित्याक? पाद्री मनीस न्हय? फाटीं सवाल उडयलें पाद्रीन. म्हजो संहार तुज्या बलिश्ट हातांनी निर्मिला तर अडकळ अडूंक कसली? तो वेगळो विशय. ह्या वक्ता तूं म्हजेर कित्याक रागार आसाय म्हणून हांव बिलकूल नेना. राज्याच्या एलिसवांक आनी चड दीस बाकी नात. इनासान विशय विंचलो. एम.एल.ए. हुद्द्याक ह्या क्षेत्रांत ते उमेदवार रावल्यात. पयलो आतांचो एम.एल.ए. सोमप्पा. दुसरो विरोध पार्टीचो सुरेबान ब्यारी. तिसरो स्वतंत्र उमेदवार आगोस्तीन शेणै. चुनावा पयलें आदीं तावन सोमप्पा आयताराच्या मिसा उपरांत इगर्जे मैदानार प्रचार भाशण करून आयला. ह्या वर्साय करतलो. पूण ह्या चुनावांत विरोध पार्टीच्या उमेदवारांक इगर्जे वाठारांत प्रचार करूंक तुमी परवानगी दिल्या. तें आयकून सोमप्पाक ना समाधान भोगलां. हें तुमकां तिळसोवची जबाबदारी म्हाका दिल्या. ओहो, उद्गारलो फादर इमॅन्युएल. तर तूं सोमप्पाचो दूत जावन म्हाका भेटोवंक आयलाय. म्हळ्यार इगर्जे वाठारांत प्रचार भाशणांक सोमप्पा शिवाय हेरांक अवकाश दिवंक नजो म्हूण तुमची कळवणी जावन आसा. ही कळवणी न्हय, सोमप्पाची हुकूम जावन आसा. बोल्सांतली सुरी काडून मेजाचेर मारली इनासान. घडीभर इमॅन्युएल पाद्र्याक उलयलो ना. मेजाक तोपून आसची सुरी देखतना दोळ्यांनी उब जाल्लो अचानक आकांत ताणें नियंत्रणार हाडलो. हुकूम पाळी न्हय तर फाल्यां सकाळींचें मीस सांगूंक जिवंत आसचो न्हय म्हणची भिरांत उदेली. नकलां केली इनासान. म्हाका बेश्टेच कोणी सोरोप म्हणच्या आडनांवान आपयनात. हांव कोणायकी कोंस मारूंक शकतां. सोमप्पाच्या विरोध वचोन कित्याक अनावश्यक लफडेकरण घेतात? मतांतराचो विशय उबारून इगर्जेचे हल्ले आदीं जाल्यात. ह्या फुडेंय जावंक शकतात. पूण तांकां कुश दवरलें तर ती आमच्या खबरेक बिलकूल येनात. हांव क्रिस्तांव जावन अशें उलयतां म्हूण तुमी भोवशा आज आपल्यात आसतले. तूं तुकात क्रिस्तांव म्हणटाय? मत स्थगीत करून सवाल उडयलें पाद्रीन. तूं क्रिस्त न्हय. जेजू क्रिस्त आपल्या शिरांनी विकाची तैली घेवन भोंवनातलो. तशें व्हरोन पळयल्यार जायत्या मट्टाक आमी क्रिस्तांव न्हय. आमी असुरक्षता आनी अभद्रतेन जियेतांव. जेजू क्रिस्ताच्या काळांत अभद्रती नातल्ली. पाद्री कितें उलयता म्हूण इनासाक सारकें समजलें ना. थोड्या वांट्याक तो घुस्पडलो. तशें हांव तुका संपूर्ण खोटो म्हूण सांगना. पाद्र्याक चावी दिल्ले बरी आपलें राजां उलोवन गेलो. तूं तुकात सोरोप म्हूण पातयेताय आनी कसले काले दिसो म्हूण उक्तें सांगताय. तुजे लागीं दागलबाज ना. असलें सत उक्त्यान दाखोवचें मनशा समाजांत जायते विरळ. आमच्या समाजांत सडावत भरल्यात विकाची तैली काळजान भोंवचे बनावटी. मुखार बरें दिसतात पूण पाठीचेर कोंस मारून संहार करूंक संद्रपाक लागतात. असल्या प्रास हांव तुका पसंत करतां. कितें? तूं म्हाका पसंत करताय? इनास एकाच सणे शर्मेलो. तूं बनावटी न्हय. हो गूण हांवें येदोळस पारखिला. इमॅन्युएल मैपासपणी म्हणालो. तुजे सर समस्यांक म्हजे लागीं पर्याय आसा.
ताचे पयलें एक काम करया. म्हाका उणें सकार प्रमाणाची तोंदरे आसात. वेळार जेवण घेना तर जिवांत अस्कतकाय आनी कांप देता. तुजें रातीचें जेवण जावंक ना तर म्हजे संगी जेवण करयेत. थंयसर मुखलो विशय उलोवया. तुमचे संगी जेवण? इनास निजाय किनार घालो. तुमी जेवण करनेया, हांव हांगासर राखतां. दाक्षेताय कित्याक? पाद्री उबे जालो. कमॉन, म्हजो पाटलाव कर. इमॅन्युएल पाद्र्या पासो उलो पाडन पाटलाव करच्या इनासाचे पांय बोळ सुकोन आयिल्ल्या जिन्सी कांपले. कांय आपणाकय उणें साकर प्रमाणाचे तोंदरे आसात? इनास गाबारलो. ताचे इतिहासांत खंयच्याय शिकपी वर्गा संगी एका मेजार जेवणाक अवकाश ताका फावो जावंक नातलो. खंयच्या सरपाक दूद ओतूंक तुमी हांगासर आपूण हाडलां फादर? बटलेर पाद्र्यापाच्या कानान पुसपुसलो. ताका इनासाची वळख जाल्ली. पाद्रीन बटलेराच्या सत्रायाची हांसोन बेपारवा केली. फादर इमॅन्युएलान हात नितळ केल्ल्या परी इनासान आपले हात साबू घालून दिले. पाद्र्यापान ताका बसोंक सुचान दिलें. म्हजें जेवण बारीक सादें, तिळसिलें पाद्र्यापान. मांस मासली इल्लीशी पयस, रांदोळेची कडी आनी चपाती. तुजे खातीर आमलेट करूंक हांव बटलेराक सांगतां. शीत जाय तर दनपाराचें उरलें शीत फ्रिजांत आसतलें, बटलेर हुनकर दितलो. इल्लेशें शेकचें दिवया म्हळ्यार म्हजे लागीं बोतलो ना. म्हाका कितेंय चलता फादर. इनासाच्या ताळ्यांत हांव उतरां सुटोवंक कश्टालीं. बटलेराच्या मुखामळार कोडसाणांनी नाक कशी राज करताली. पाद्र्या पासंगी जेवणा मेजार बशी घेतल्या इनासाचो सत्कार करच्यांत तो असंतुश्ट आशिल्लो. तर आमी तुज्या विशयाक फाटीं येवया गी. जेवतना पाद्र्यापान उतरां विंचलीं. सोमप्पाची मानावी स्विकार करच्या पयलें तुवें आनी भोवशे सोमप्पान थोडीं 7 जाणां जावचें भोव अवश्य. हांव ह्या इगर्जेचो मालाक न्हय. हांव फकत जतन करूंक नमी आसलेलो प्रतिनिधी. म्हळ्यार म्हजी भुमिका फकत तेका वर्तोचो माली आसल्या बरी. ह्या फिरगेजेन कितें घडटा हाचेचो निर्णय फिरगज लोक आतावन येतात. म्हाका पाठिंबो जावन फिरगज लोकांन नमी हारली 20-22 जाणांची सलाह समिती आसा. फिरगेच्या जेराल सभेंत ह्या सलाह समितीच्या जमातेंत कितें मंजूर जाता तें अंतीम. तें बदलूंक म्हाका अधिकार ना. सोमप्पा एकल्याक सोड न्हू, इगर्जे वाठारांत सुलेमान बॅरेक आनी आगोस्तीन शेणैक एलिसावांक प्रचार दिवंक अवकाश दिवंक नजो म्हूण तांणी निर्णय केलो तर म्हजी अडकळ ना. तुका जाय तर फिरगेची जेराल सभा ह्या सलाह समितीचे उजरी उलोवंक एक अवकाश करून दिवंक हांव तयार आसां. तूं तयार आसाय? हांव? इनास नर्वस जालो. हांवें सभे उजरी कशें उलोवचें? तूं तुकात धैर्यादीक म्हूण मानताय. सभे उजरी तुजो संदेश प्रगट पटोवच्या कितें गावजेणी? इमॅन्युएलान शीदा विचारलें. एका दोगांक एकसुरे सोदून कोंस मारून संहार करचें सलीस वय, पूण परगट वेदीचेर राजावना तुलो वाद लोकांचेर तापचें गुप्ती कोंस मारचें तितलें सलीस न्हय. तर सोमप्पाक हांवें आतां कितें सांगचें? असायकपणी म्हणलो इनास. जिणयेंत केदळ पर्यंत सोमप्पा तसल्या आतंकवादीचो गुलाम जावन तूं जियेतलोय? पाद्र्यापाचे दोळे इनासाच्या दोळ्यांक भेटले. इनासान तकली बागयली. जेवतना संभाशण मुखारसून गेलें. क्रमेण पाद्र्यापाचें राजांव इनासाच्या कट्ट्याक नाटवंक लागलें. इमॅन्युएलाच्या मैपासी आकर्शणान तो सुलवून गेलो. केदळ पर्यंत तुजे लागीं त्राण आसा तो वळ पर्यंत सोमप्पा तसले तुजो उपयोग करतले. पाद्रेन स्पश्ट केलें. जेन्ना अस्कत जावन तुजे विकाळ दांत जोडोवंक लागतले तेन्ना नव्या सरपाचें येणें जातलें आनी तुजो संहार जातलो. तुजें कुटाम अपायाच्या लारांनी ध्वंस जावची साध्यताय आसा. जिणी बदलूंक आशेताय तर तुजे लागीं आतांय वेळ आसा. हांवें कितें करी जाय म्हणटात तुमी? पाद्र्यापाच्या प्रभावाक इनास वळोवंक लागलो. सोमप्पाची गुलामी आनी व्हंकलांतलें घर सोडूंक हांव तुका अवकाश करून दितां. इमॅन्युएलान जेवण अखेर केलें. इगर्जेच्या नारलाचें हिताळ सांबाळूंक आमकां एका घटमूट मनशाची गरज आसा. हांव सलाह समितीन तुजी शिफारस करतलों.
तूं आयलोय तर बोंडे सोदतेल्यांक येवची नदर घालूंक बॅटरी पावची ना. राखोल्याकून बांदिल्लें प्रत्येक घर तुका मेळटलें. तुज्या आनी कुटुंबाच्या गरजेक जाय पुरतो पाग मेळटलो. रोजी खातीर माद्रेच्या वर्थांत ह्या हितलान कितें काम आसा तर हांव उलयतां. भुरग्यांक कॉन्व्हेंटाचें शिकाप खंडीत मेळटलें. पुलिसाच्या विरारायतावन तूं मुक्त जातलोय. जेवन हात धुवच्या इनासाक शिरांनी वाळोवन आसलें वीख पाद्र्यापान पिळण काडलो आनी भोग जालो. मतींत नितळायाचें येणें जाल्लें. जिणयेंत कितें करीत जाय म्हूण समजून येवच्या भितर तरणाटपणार गुंडागिरी आनी एक व्याप्त जावन ताका फोव जाल्ली. सोमाप्पाचे उद्देश कार्यागत करची एक सायत्तो जाल्लो. आज मारामारी नासतना कानुनी परिधी भितर पुलिसाची तक्रार नासतना मर्यादीन जिवोवचो अवकाश फावो जाताना कित्याक उगडाय जाय? कितें म्हणटाय तूं? इमानवेलान केळ्यांची बसकेट इनासा तेवशीन लोटली. इनास उलयलो ना. केळें खावन जातस ते पाटी परतेकोक पेवन पावले. मेजाक तोपून उबे आसची सुरी पाद्र्यापान काडली आनी इनासाच्या हातीं ओपसिली. हाची भविश्या म्हाका ह्या फुडें गरज येवची ना. सुरी घेतना इनास निशक्तपणी म्हणालो. तर ही सुरी म्हज्या आनी तुज्या इश्टागतीच्या उडासाक सांबाळून म्हजे लागीं दवरतां. पाद्र्यापान सुरी पाटीं घेतली. मुखल्या आयताराच्या सला सामेरीच्या जमातेर हांव राखोल्याच्या हुद्द्याक तुजो प्रस्ताव मुखार दवरतां. 7 तर आयतारा सांजेर 6 वरांचेर तूं म्हजी भेट कर. तवळ पर्यंत कोणाय लागीं हो विशय उलयनाका. देव बरें करूं फादर. इनासान हात जोडले. पाद्र्यापान दिल्ल्या वर्त्या मान आनी सत्कारान ताका ल्हान केल्लो. हो टॉर्च घेवन वच. आपलो टॉर्च विंचून इमानवेलान इनासाक दिलो. काळकी रात आनी परिसरांत दिवदाळ्यो जायत्यो आसात. काळोखांत प्रकाश गरजेचो. सत्राय सांबाळ. इनासाचें बुज फादर इमानवेलान तापडलें. पाद्रीच्या हाताची उब इनासाच्या काळजाक स्पर्शीत जाली. सोमाप्पाच्या घरांत येवशी मेटा काडच्या इनासाक काळीज आनी मेंदवांतलें वजें हळू जाल्लें जिनसी भास जालें. ताणें ऑटो रिक्षाचो आसरो घेतलो. 7-8 मिनटांनी सोमाप्पाच्या घरा लागशीन तो पावलो. कोणाय लागीं अनावश्यक उलयनासतना ताणें भितरल्या कुडाक मेट दवरलें. शिवा आनी ताचे संगाती आमालान अनियंत्रीत स्थितेक पावल्ले. आपल्या दोगां खास इश्टासंगी आमाल घडोवन आसच्या सोमाप्पान इनासाक पळोवन तकली उखल्ली. काम जालें. सोमाप्पान आसड्यो वयर केल्यो. हातूं पाद्रीचो हात ना. इनासान समजयलें. इगर्जे वाठारांत सर उमेदवारांक समान अवकाश दिजय म्हणचो निर्णय क्रिस्तांव लोकांचो जावन आसा. पाद्रीचो विचार लागू जायना. भविश्या पाद्रीन तुका बनायलां. सोमाप्पान नकला केली. तुका टोपी घालून धाडला. इनासाक 27 जिन्सी शिवा आनी ताचे संगाती आसले. ताका असानी विराराय भोगली. बांदावंक हांव नेणटो भुरगो न्हय. हांसनासतना कडप्प जाप दिली इनासान. पाद्रीच्या खबरेक तुमी वचनाकात. ताचें तोंड पयस रावच्याक सगळ्यांचें बरेंपण आसा. इनासाच्या जापीन सोमाप्पा अचानक तटक्क जालो. आपणाक चेतवणी दिवच्या स्थानाक हो केदळा पावलो. सोमाप्पान तोंड उक्तें करता पर्यंत संपूर्ण मौन थंयसर पसारलें. ड्रिंक घेताय? सोमाप्पान विशय बदलिलो. आज नाका. इनासान निराकरशिलें. जेवन वच. सोमाप्पान फरमायलें. म्हजें जेवण जालां. हांव चलतां. खरी एक राती घरा वेताना फाल्यां मेळटा म्हणचीं उतरां इनास सुकानासतना कुडशीतलो. आज तीं उतरां निसरून गेल्लीं. हरशें फाटल्या दारांतोन भायर वेचो इनास भितर आयिल्ल्या मुखल्या दारांतोन भायर गेलो. तो गेल्ल्या पटापट आपले बसकेतोन उठोवन तिरारणांतल्या शिवाच्या कानांत सोमाप्पा कितेंगी पुसपुसलो. शिवाच्या तोंडार आमाली आसो उदेल्यो. ताणें लांबाची शिलोवणी मारली. बुणो दिरून कळयल्ली तालवार विंचली. हातयांचो टॉर्च फांकोवन माडा मदल्या पांय वाटेन सरारां चलच्या इनासाक आपलें काळीज अव्यक्त कुशेन वजन भरीत भोगलें. एका नव्या जिणयेचीं पैणाचीं स्वप्नां आरंभ जाल्लीं. लबडें नातिल्लें दिसपट्टें जिवन. मरिवादवंत मनशाचो सांगात.
समाधान पासारसो जिणये रोत सोमप्पा तसरल्या तावन सुटका जोडच्यान सुख नतिल्ली. सुटका पांय वाट मुखार सुनू कोबा गाद्याच्या बगलेच्या मेरेर तो पावलो. कोबान तावन उपजाल्ल्या छर्र छर्र आवाजान ताका स्थगीत केलो. ताची चाल स्तब्ध जाली. टॉर्चाचो प्रकाश ताणें समकार कोसयलो. तकली उबारन आक्रमणाक तयार जाल्ल्या सर्पाचेर उजवाडाचो गोल फांकलो. सर्पाक पळोवन आपणा थंय कित्याक क्रोध जागृत जालो ना म्हूण तो समजोवंक कश्टालो. संवार करची उमेद ताच्या शिरांतावन करगाल्ली. उजवाडाचो प्रकाश उरता पर्यंत सोरोप कोंस मारचो ना म्हूण ताका कळीत आसलें. सर्पाची नदर प्रकाशाच्या अधीन जाल्ली. जीवदाळींक देखतना जिणयेंत येदोळ करूंक नासलें कार्य ताणें आज केलें. हरशें मुखार मेटां काडचें ताणें आज मेटां पाटी काडची तयाराय केली. पेटोवन आसचो टॉर्च सवकास सकला दवरून ताणें सवकास पांय पाटी काडले. फाटल्यान तावन प्रसार जाल्ल्या शिलोडेन तो आश्चर्यचकीत जालो. परिघत नियंत्रणार येवच्या पयलें ताचे भोंवती वृत्ताकाराचेर जीवदाळी सोरोन आयिल्ल्या जिनसी आवाज जालो. एका प्रास चड जीवदाळींनी आपणाक रेवड घाला अशें येदोळ घडोवंक नासलें. हातेर सोदून ताणें बोल्सां पापुडलीं. बोल्सांत सुरी नातिल्ली. झाडां मारसोन तो करशेलो. आसाय खातेन कावजेलो. कोणें केदाळाक कोंस मारली म्हूण ताका स्पश्ट कळीत जालें ना. दुखीन ताका वेंगलो. अस्कतकायेन दोळ्यांक काळोख येताना एक अखरेची चिंताप ताच्या मतीन चिरमुटलें. हेरांक नास करचें वीख आज आपणाच्या शिरांनी वळोन आसलें तर भोवशा आपणाक कोंस मान सहार करचें धैर्य खंयच्याय जीवदाळीक आसता नातिल्लें. इनास धरणीक शेवटालो.